शेनवारा बोरये हांगासर श्री नवदुर्गा देवीची जात्रा जाली। गोंयांत जावपी ही पहिली जात्रा आसा। नवदुर्गा देवीच्या जात्रेंतल्यान राज्यांत जात्रांक सुरवात जाता। सवायशीण बायलांनी दिवजां पेटोवन देवीची जात्रा मनयली। आरडीएक्सको खातीर बोरयेच्यान महेंद्र गांवकार। हांगा जात्रेक खूब लोक जाता, दिवजां भरपूर पेटता। आतां दिवजां पळयता, पूण दिवजां आतां मातशी लोकांक गर्दी जाल्या, तशेंच लोकांक येवपाक त्रास मेळाल्या। देवीक लोकां उटी भरपाक खूब देवीक उटी भरून हें करता। आणि हांगाची सकाळी केन्नाच्यान उत्सव चालू जाता वाचे सकाळची 9:30 ते दनपारी 2 म्हळ्यार दिवजां कशी लागता। संपूर्ण दिवसाक कितें कितें जाता हे देवीच्या? सकाळची देवीची आरती जाता, नंतर मागीर देवीचे तरंग वयता, ते नारायण देवळां वयता। नारायण देवळाच्यान कोल येता, तो आमी हांगा कोल दिता देवा लोकांक। तो कोल दिवन जातकीर मागीर दिवजो पडटा, दिवजोत्सव। ह्या जत्रोत्सवाक तुमच्या हितून सांगोडो देवीचो सांगोडो जाता? पयली दिसा रातची सांगोड येता 4 ते नंतर भार येता, मागीर तो तरंग आमगेल्या देवळा वयता, नारायण देवळा हे भावाचे नवदुर्गेच्या। ते मागीर सिद्धनाथ, नवदुर्गा, कमळेश्वर, ग्रामपुरुष आणि नारायणदेव तिथं गेल्यानंतर भाविकांना सगळ्यांना कौल दिला जातो। त्याच्यानंतर दीपोत्सव सुरू होतो। दीपोत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सुवासिनी प्रत्येक आपल्या हातात दीप घेऊन दीपसमाराधना करत असतात। श्रद्धा म्हणायला गेलं तर इथं आल्यानंतर जगन्नाथबुवा बोरीकर हे 130 वर्षापूर्वी आले आणि त्यांनी ह्या देवाचा जीर्णोद्धार केला असं इतिहास आपल्याला सांगतो। 800 वर्षापूर्वीचं हे मंदिर होतं जुनं, असं आमचे वडील वगैरे आमचे जे पूर्वज आहेत ते सांगत होते। तात्पर्य हा जो महिमा आहे किंवा लोक इथं कौल प्रसादाला येतात, त्याप्रमाणे त्यांची 100% कामं सगळ्यांची झालेली आहे। या देवस्थान नवदुर्गा देवस्थान ही गोंयांत प्रसिद्ध असे देवस्थान। ह्या देवस्थानात वार्षिक 2 जात्रा जातात आणि श्री नवदुर्गे जात्रेचे गोंयांत पहिलो मान आसा। पहिलो जत्रोत्सव चैत्र नवमीक जाता, म्हणजे रामनवमी, आणि दुसरो जत्रोत्सव कार्तिक पौर्णिमा म्हणजे त्रिपुरारी पौर्णिमेक जाता। हो जत्रोत्सव 3 दीस साजरो जाता आणि आवय भजनान जत्रोत्सव सुरू जाता। दुसरे दीस मागीर आपले नौका विहार म्हणजे सांगोड उत्सव, आणि तिसरे दीस दिवजां, देवीची दिवजां ही प्रसिद्ध दिवजां। हजारो बायलो सुवासिनी ह्या दिवजोत्सवात भाग घेतात। आज आमचे त्रिपुरारी पौर्णिमाचे सकाळी नौका विहार जालो आणि नौका विहार जातकीर मागीर तरंग सकाळी फुडें तरंग मागीर आमचे नारायणदेव देवळा कडेन वता, थंयच्यान मागीर परत येतकीर मागीर दिवजोत्सव चालू जाता आनी आतां हो दिवजोत्सव 1-2 वरां चालू उरतलो आनी मागीर जात्रेची सांगता जातली। अश्यो ह्या जात्रांनी तूं सगळ्याच भोंवता आनी हो जो तूं वेव्हार करता हितून ह्या देवाचो तुका कितें अनुभव येयल्लो आसा? देवाचो अनुभव आसात न्ही आमकां। देवाचो अनुभवा लागून आमी हांगा येता न्ही। तुजो वेव्हार कशे तरेन जाता जातले? जाता बरो जाता।